एक्चुअली आता सरान सांगला ते भाशेन ते पयलीं आमकां गायड करना वो सांगना. एक्चुअली तेणें आमकां पयलीं एज अ MLA वो एज अ सरपंच वो पंच विलेज पंचायत तेणें पयलीं कळोवपाक जाय. पूण ते कळनासतना ते हायवे जे ताका की डिफिकल्टी जे लोकांक रेजिडेंट की डिफिकल्टी आहे ते तांकां खबर आसना. हे आपले येता की सर्वे करता आनी आपले प्लॅन पास करता. पयलीं तेणें आमचे जे विलेज पंचायत आसा ताका सांगपाक जाय. मागीर ZP आसा जावं कोण MLA आसा हेका पयलीं सांगपाक जाय. पूण हे सांगनासतना हें करता ताका लागून हें जाता प्रॉब्लम जाता. आतां सरान सांगला ते भाशेन म्हाका दिसता तो दुसरे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो अशें पयलीं तुमी गांवांत कितें येता जाल्यार पयलीं गांवांत विलेजान सांगपाक जाय. आनी सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी लोकांक सांगून आमी हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक हें क्रिएट जावपाक शकना. ताका लागून म्हाका दिसता तोय ते स्टेप सर घेतलो आनी मागीर लोकांक तें प्रॉब्लम येवपाचें ना न्हू. तेजेरूय आमी डिस्कशन करतले कित्याक आनीक 5-6 जाणांची कमिटी काडया म्हणल्यार तेजेरूय आमी डिस्कस करून जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे JE कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांय आपयन हाडटलो तो एक 8 दिसां भितर तो तांकांय आपयन हाडटलो आनी ताजें सोल्युशन आमी तेवूय सोल्युशन आमी कितें तें काडटले. म्हजें म्हणणें कितें जें म्हाका दिसता हांव आज कितें करपाक शकना कारण दीज आर ऑल द थिंग्स वीच आर डिसायडेड हियर बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ऑर मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल हायवे. हांवें तांकां कितें सांगलां हाजे मुखार जेन्नाय नवो प्लॅन ते तयार करता कसलो तांकां म्हटल्यार टेक लोकल MLA लोकल पीपल स्टेक होल्डर्स एटलीस्ट शो दॅम द प्लॅन सो दॅट तांकां कितें जर सजेशन करपाचें आसा दे कॅन मेक दोज सजेशन एंड वी वील ट्राय टू बेस्ट टू सी हाव वी कॅन ट्राय टू इनकॉर्पोरेट वीच एवर इज पॉसिबल. मागीर अशें करचे पेक्षा पयलीं गेलें जाल्यार चड बरें. सर लिविंग दीस अपार्ट दाबोलीम जो तुमी हें केल्लो डायवर्जन विशाल मेगा मार्टा कडेन एक 2 म्हयने टायमींग दिल्लो इट इज ऑलरेडी मार्च कितले तांकां स्कोप टायम कितलो चालू आहा आमी तांकां डेडलायन दिल्या डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. जे आमी इनिशिएटीव घेतलो ते खरेंच खूब जाणां आमी सगळे हॅप्पी आसात कारण आमी थोड्याशा लोकांनी पयलीं हो इश्यू घेतलो कित्याक आमकां खूब डिफिकल्टीज जाताली हांगच्या ज्या लोकांक क्रॉसींग करपाक नाजाल्यार आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें जे आमचो जो जंक्शन पॉयंट आसा तो फुडें वचून एक्सिडेंट प्रोन जावपाक शकता इन फ्युचरान. ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव घेवन आमच्या आमदाराक कॉन्टेक्ट करून आमदारान आमचे जे बांदकाम मंत्री आसात दिगंबर कामत बाबाक तांकां आपोवन आयज आमचे प्रॉब्लम इश्यू रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेंच्यांनी हेजे फुडें आमची 7 जाणांची कमिटी काडून तेंचे कडेन मिटींग करून प्लॅनिंग आनी जो कितें आसा प्लॅनिंग आसा फुडें तो आमकां डिस्कस करून ते करतले अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलां.